when it comes to St. Francis Xavier. There's no caste war. We are सगळे भाशेचो लोक येतात, सगळे भाशेचो लोक येतात, and in lakhs and whatever. So the ताजे आनी हें जाता, that is not a way to talk. आमच्या हांगा this has to be taken very seriously. Sir, the language is supposed to have more than Thailand. I expect that more than Pin drop silence. लोक सगळे येयले पळय, तुमचे सगळे कंप्लेन आय रिसीव्ड. आय हर्ड तुम्ही तुमचो सेंटिमेंट तुम्ही जे कितें सांगलां हांवें तोय एसपीच्या ऑफिसान आयकलां आनी हांवें आतां डिटेल मायन्युटली तुमचें आयकलां. आतां सगळ्यो तुमच्यो कंप्लेन रिसीव केला. हेजेर जो हांव कितें एक्शन घेता हांव तुमकां इंटिमेट करता. गव्हर्मेंट एम आय रायट? आज तरी गव्हर्मेंट सारको आसलेलो म्हाका दिसता हें पोत्तून जावपा न्हू. गव्हर्मेंट इज वीक. दे हॅव टू एडमीट दॅट. तेंगे सॉफ्ट कॉर्नर आहा म्हूण हें पोत्तून जाता. आज तरी तेका भितर उडूय नाय जाल्यार फाल पोत्तून आमकां जातलें. जावपा ना? सो देखो आख्या गोंया वयर चलो आहा आनी वी हॅव टू कीप दीस मोमेंटम गोईंग अनलेस अँड अंटील ही इज अरेस्टेड टुडे इटसेल्फ. हें आमी सांगिलां पुलिसाक. हें आमी सांगिलां. सगळे सरपंच इलो आहाय, सगळे पंचायतान तूं मेंबर इलो आहाय, आमगे सोशल एक्टिविस्ट इलो आहाय. तुमकां न्ही नांव सांगना. एवरीबडी इज देर एंड एवरीवेर इट इज हॅपनिंग ऑल ओवर गोवा. आमगे कम्युनिटी भरपूर दुखलो आहा. माद्री देखो इलो आहे, माद्री देखो इलो आहे. सो आमी जायत कम्युनिटीजान आज मेमोरंडम दिले. फिशींग कम्युनिटीन दिलो आहा, सरपंचान दिलो आहा, बनाले काँग्रेसान दिलो आहा, जायत जाणांन दिलो आहे. 3-4 म्हाका दिसता 5 डिफरंट कम्युनिटीजांनी मेमोरंडम दिला PIA कडेन. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या लोकां नांवान आमी एक हें दिला, कंप्लेन दिल्या हिंगा कोलवा पुलीस स्टेशनाची. आनी कंप्लेनीन आमी हे मनशा नेम केला गौतम कट्टर आनी सगळे ऑर्गनायझर आसलोले आनी स्टेजीर जे कोण बसून आसलोले तेंकांय आमी तेंची एक्शन घेवपाक लायला. वी हॅव नेम्ड put the sections, which sections are there. Under that we have asked the PI to take action on that. You have to take action against this person. He has to be arrested and ताका न्ही एंटिसिपेट बेल दिवपाक सरकारान कांयच चान्स दिवपाक शिरीपणा. हो मनीस आहा तो गौतम कटकार म्हणटा तो कर्नाटकाचो. वेन ही इज फ्रॉम कर्नाटका तेकाय जाल्यार गोंया कोणें हाडला आनी दॅट इज फ्रॉम बाय दॅट संस्था. सो गव्हर्मेंटाक इजी, पुलिसांक इजी, यू कॅच होल्ड ऑफ तेम जे भशेन थिंग्स हाडला ते भशेन आतां हाडून दिया न्हू आमकां इतलें उलयत म्हणटरी. दीस इज माय पॉयंट दॅट ही शूड बी ब्रॉट बाय दॅट संस्था. सोदूं वचपाक तुमकां इतलें आमकां नाटक करपाक गरज, सांगपाक गरज ना की पुलिसांक सोदताय तें गरज ना. सी मुगे 2 आहाय. सँड्रान उलयता तेजेर हांव सांगता. आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल हे पळय सनातन कोणागे तेम पळय ऑर्गनायज केला न्हू तेंक पयलीं बूक करपा जाय. बिकॉज तेमकां लागून हें जालां आनी तेमकां आयज हे हूंय तेंगेडे पड चलता न्हू तेंकां परमिशन दिवपाक शिरीपणाय. दीस आर वेरी सुप्रीम कोर्ट गायडलायन आय. हेट स्पीच इज नॉट अलाउड. इट कॅन इन्साइट वायलन्स अँड कॉमनल हार्मनी डिसहार्मनी अमंग द पीपल. सो दीस इज व्हेरी सिरियस. आनी दुसरें हांव सांगता जेन्ना आज आमगेले कोण ते तुगेले चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कॅनॉट टेक दीस लायटली. लास्ट टायम आमी सुभाष वेलिंगराय केल्ले आमगेलो दोन हांगा सांगता शांतिकायेन कोराय आमी शांतिकायेन कोताय. पूण जेन्ना हे आउट ऑफ हँड जातले इट इज डिस्टर्बिंग एवरीबडी. आख्खो गोंयचो लोक डिस्टर्ब जालो आहा. हांव मागता SP और IGP एवरी डे शूड गिव अपडेट. केसी कितें जाला तेका धरून गेल्याय काय ना. सो आमगेलो डिमांड आहा. आमगेले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीले सरपंच येयलाय, ZP येयलाय, सगळो लोक येयला, पाद्री येयलाय. प्लीज डोंट टेक अस लायटली जस्ट बिकॉज वी आर पीस लविंग पीपल. आमगे दोन सांगता मारामारी कोन्नाकाय. आमी मागताय जस्टीस आनी आमकडे पोत्तून करपा नाका. तेका लागून आमी SP सांगताय आनी IGP आमकां अपडेट दी. 24 hours 48 hours जाले तुम तेका ट्रेस केला. हे उठ सूट हे आमगे रिलीजनाचे उलोवप म्हळ्यार कितें. आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला PIA की ही हॅज टू बी बॅन इन गोवा. आम केसो कम्युनल हार्मनी पेडा कोताय तेसो मनीस नाकाय. And these things are happening especially during the time of elections.